शेवटाक जावपाचे ते जालेच. कला अकादमीचे ओपन एअर थेट घोळ जाले. विरोधक खुबळे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा बोवाळ जालो. विधानसभेचे सत्र बरखास्त करचे पडले आणि परत काम सुरू केले. पूण कला अकादमीचो ओपन एअर कोसळप्यांचेर कारवाय जायना तो मेरेन हे कोलीत जळत उरतले हेवूय तितलेच खरे. आयतारा राती कडेन कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटराचे पाके कोसळून पडले आणि घे बोवाळ जालो. सगळीच कडल्यान ताचे प्रतिसाद उमटले. आयच्यान विधानसभा अधिवेशन देखून गोविंद कितें सांगता ताजेर पुराय गोंयचे लक्ष आसले. गोविंद गावडेन आणि पत्रकारांक कांय तांत्रीक गजाली शिकयल्यो. आरसीसी स्ट्रक्चर म्हटल्यार कितें आनी फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर म्हटल्यार कितें. रंगमंच आरसीसी स्ट्रक्चर तांणी तो तसो कित्याक केलो खबर ना अशें म्हणत ताणें पीडब्ल्यूडीचीच धाल फुडें केली. कित्या खातीर पडलो कितें ना पडलो तें म्हाका कांय खबर ना. पूण हो नवो स्लॅब न्ही, एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां, इट इज अ ओल्ड स्लॅब. ताका इयर्स जवळ जवळ 40 ते 43 वर्सां सुमार जाल्ले. आनी कितें ह्या रिन्युवेटरांक तुमी तें घेवंक नासलें काम? एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न तशे तरेचें रेकमेंडेशन कांय नाशिल्लें. कारण एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, हो जो स्लॅब जो आसा तो आरसीसी सेंटर न्ही, आरसीसी सुपरस्ट्रक्चर न्ही, तो एक फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आशिल्लो. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी स्लॅब जो पडिल्लो जो आसा तो टोटल आय बीम आसा, लोखणाचे आय बीम आसा. आनी हे लोखणाचे आय बीम खंय मोडना, ते तशेंच तरेचे कोसळलेले आसा. हें आमी लक्षांत दवरपाचें. लोखणाचे स्लॅब आतां हें तूं म्हाका कित्याक विचारता, जो स्पॅन जो आसा स्पॅन ताका आय बीम जे आसात पळय न्ही ते आपले कॅन्टिलिवर आसा, कॅन्टिलिवर ते बीम आसा ताका सपोर्ट कांय नाशिल्लो. आनी ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी डिझायनरान खंयच्या एंगलाच्यान डिझायन केलो तें म्हाका कांय खबर ना. त्या प्रश्नाचें हांव उत्तर तुमकां दिवपाक शकना. बट डेफिनेटली माय टेक्निकल टीम ऑर द पीडब्ल्यूज टेक्निकल टीम जी आसा ती फायंड आउट करता. स्कॅम म्हणटा ते कांय म्हाका एक सांग पळय, स्कॅम आतां कला अकादमीचो हो जो रंगमंचा स्लॅब कोसळलेलो आसा ते स्कॅमा कडेन कितें नातें आसा? ते करता ऑपोजिशन करता ते पळय, तांची ड्युटी न्ही ती. पळय आतां दुसरी गोश्ट, आतां हे स्कॅम म्हणटा. अटल सेतूचेर भरपूर काही गोश्टी जाल्यो मरे, तेजेर स्कॅम म्हणून एक कोण केन्ना एक उलयत ना. मध्यंतरी तुमच्याच पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान व्हडली एक हेडलायन येयली, अमक्या डिपार्टमेंटाक 100 आणि 30 कोटीचे स्कॅम जाले. तेजेर केन्ना कोण हे उलयलें ना मरे. तुमकां टार्गेट करता म्हणटा तुमी? ऑफकोर्स हें अशें जालें ना तें. कोणे भाजपाच्या भ्रष्टाचाराची व्हडली देख म्हटली. कोणे म्हटले कला अकादमीच्या कामा बदला सगळे कोटी कोणाच्या तरी बॉल्सात गेले. आयज विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता. आयचो बोवाळ अपेक्षीत असोच. सगळे विरोधक गोविंदा गोविंदा करपाचे तयारेत येयल्ले आनी तशेंच जालेय बी. तितू फॉल्ट इंजिनियरिंगाचो फॉल्ट कोणाचो तेम चोवपाक जाय. बट द इम्पॉर्टंट थिंग इज जेन्ना जीईसीन तेन्ना इट वॉज ब्रॉट टू देअर नोटीस आनी एक जेम म्हणून एक इंजिनियरींग सर्वीस कंपनी आशिल्ली तेम दोगांयनी इट वॉज ब्रॉट टू देअर नोटीस की हो जो स्लॅब आहा वॉटर प्रुफिंगाचो परत लेयर्स मारून एक डेड लोड जालो म्हणून आनी तेका एक न्यू टॅक्नॉलॉजी लावपाक जाय म्हणून इलेक्ट्रीक करंट पास करून दे हॅड स्पोकन. सो वॉज दीस टेकन इन टू कन्सिडरेशन? आनी कोलॅप्स जावपाक हें दोगांयकूय पयलीं देंवपाक जाय, हे दोगांयकूय देंवपाक जाय. कोलॅप्स जावपा मागीर पयलीं दोगांयकूय देंवपाक जाय. कित्याक जालें ना सारकें? People like Churchill Alemão, who has been very supportive of the chief minister, has now said, I've just read that the accused has to be brought to book. So even BJP समर्थक जे आसात जे सरकाराक सपोर्ट करतात तांकां पसून दिसता की शहाजहानान जर हो ताजमहल मोडला जाल्यार शहाजहानाची कारवाई जावंक जाय, ताका ख्यास्त मेळूंकूच जाय. आनी पयलो डिमांड म्हणटा मंत्र्यान आज थंय क्वेश्चन आवर जावचे पयलीं ताका रिजायन करूंक जाय. यू शूड बी डायवेस्टेड ऑफ दॅट पोर्टफोलियो. हें जर करना मुखेलमंत्री जाल्यार मुखेलमंत्री बी हातूंत भागाक आहा अशें सिद्ध जाता. पीडब्ल्यूडी हो तो घुंवडावनाका. पीडब्ल्यूडीच्या मंत्र्यान काल कितें सांगलां? व्हाईट पेपर व्हाईट पेपर आपण दिता. व्हाईट पेपर म्हणतो सगळो कचरा पेपर तो आज दिवंक जाय. पीडब्ल्यूडीच्या मंत्र्यान आपले हात धुवल्या की आपण इनवॉल्व कित्याक ना. हे चॉईस ऑफ टेक्टॉन वॉज बाय आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर, नॉट बाय पीडब्ल्यूडी. पीडब्ल्यूडी चीफ आर्किटेक्ट वॉज नॉट इवन विलिंग टू go for this plan. The plans are not certified by PWD. The symbol of corruption. हे सगळे चोर
हांगा थंय बशिल्ले आहा ट्रेजरी बँकाक आनी हांची सगळ्यांची चोरी आतां भायर येतली. आणि हो सत्ताधाऱ्यांचो सूर. सुदिनांतर सरकारा खातीर हो वायट दिन आसलो, कित्याक तर ते दिसा उमास आसली म्हण अशें जालें अशेंय सांगून सोडलें. सरकाराचे हातूंत कालचो दीस हो अमावास्येचो दीस आशिल्लो आनी अमावास्येक आमी म्हणटा गटार अदीक म्हयन्यांतली गटार अमावास्या अशा गोश्टी अशे हातूंत घडटा आनी त्या खातीर ताजेर हांव चड उलयना. एक गोश्ट 100% हातूंत जो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा जे ऑडीट करेक्ट वे करपाक जाय आशिल्लें जे पयलींचो मिनिस्टर आसतालो तेणें सारकें करूं ना अशें म्हाका दिसता. ताजेर कितें उलोवचे पयलीं म्हाका इन्सिडंटाची कांय खबर ना. इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी तें म्हजें खातेंय न्ही. तुझ्या खात्यामध्ये पण टेक्निकल पळयतले टॅक्निकल कितें उलयतलो जर जायत हांव स्पोक्स पर्सन आसा. म्हाका पार्टीचे जावं बाकीचे सगळे हें आयले नंतर इन्फॉर्मेशन आयलें ताजे नंतर भाश्य करप बरोबर न्ही. विरोधक स्लॅब कोसळ्याचो विशय आनी हातांत तकटे घेवन सभापती मुखावयले मेकळे सुवातेत आयले. बोवाळ जालो. त्या उपरांत अर्दवरा खातीर सभापतीन सभाघराचें काम स्थगीत केलें. हे तुमकां सांगलें आसा न्ही योग्य तें उत्तर बाबा त्या संदर्भात दिवपाक जाय. आपूण दिता जेन्ना माननीय मुख्यमंत्री सांगता त्या संदर्भात तुमी आयकुपाक जाय न्ही. सभागृहाचे कामकाज अर्द्या वरान आमी स्थगीत करतात. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान सुभाशीश गोवेकार, विन्सन रोजारियो, विलियम रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी.